माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कारमोणा स्पोर्ट्स क्लबाचे राया स्पोर्टिंग क्लबाचे जैत 3-1 फरकान रंगली मॅच. दवर्ली पंचायत खेळा मळार रंगली सर्त. राज्यांत घोळटा उष्ण आनी दमट हवामान. फुडले 5 दीस तापमान 30 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांत कांय कडेन शिवरतलो पावस. राज्यांत उमेदीन मनयली हनुमान जयंती. विविध सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळींचो भाविकांक लाव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस उमेदवार कॅप्टन विरिएटोन संविधान आनी ड्युअल सिटीजनशिपार केल्ले विधान राष्ट्रीय चर्चेचो विशय जाला असो दिसता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनूय ताचेर प्रतिक्रिया दिल्या. अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता. वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहजादे को बताई है. ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है. बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया. भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को ये कहा है और ये सार्वजनिक करता है. उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है. ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की. आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग. Captain Viriato had earlier stated that the Indian constitution was thrusted upon Goans following its liberation from the Portuguese. The South Goa candidate made the statement while vocalizing his support for dual citizenship for Goans. Constitution was implemented on 26 January 1950. We were not part of India. आणि जेन्ना 1961 आम्ही लिबरेट झाले ते कॉन्स्टिट्यूशन पळय तुम्ही पास केले जाका आमकां तुम्ही इन्क्लूड करूंक ना ते हाडून आमचे तकलेर मारले. Reacting to Prime Minister Narendra Modi's statement, Captain Viriato has challenged Modi in a debate during his scheduled visit to Goa this week, alleging that just like the BJP, Modi has twisted his words to create controversy. I want to tell the Pradhan Mantri that what about all the other issues that we have been asking the BJP? All the issues that you have promised the people of Goa, be it unemployment, be it coal hub, be it the 3 linear projects by which you are turning Goa into a coal hub for the benefit of your crony capitalist friends. I also want to ask him that Niti Aayog recently released a report where it declared Goa as having the highest unemployment percentage. He should speak on that. I am ready for an open debate with the Pradhan Mantri when he comes to Goa. Pradhan Mantri can choose the date, time and place. I will be there. If need be, I will play the video of my speech which I made yesterday, which the Pradhan Mantri is conveniently trying to twist and turn. He can keep interpreters. The Congress also reacted to the statement, stating that the BJP is well known to be a master manipulator and has accused the BJP of trying to create sensation by manipulating Captain Viriato's words. हांव केन्ना प्रेस नोट वाचिना पण हो प्रेस नोट आम्ही आयज सकाळी रिलीज केल्लो रिबटिंग ऑल व्हॉट चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचे ट्राय टू ट्विस्ट एंड टर्न आनी हाका आमी हेडिंगूच दिले डोंट ट्विस्ट एंड टर्न माय वर्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स, लेट अस हॅव ओपन डिबेट. हे हांवें चॅलेंज केल्ले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. whatever I have spoken yesterday, in what context, at what place, it is in public domain. And I am challenge करता chief minister and the team आसा पळय ती, you choose the date, choose the time, choose the place. I am ready to come and debate. Wherever we are going, we are getting a positive
ट्रमेंडस रिस्पॉन्स आणि तांच्या इंटेलिजन्सान तांकां सांगलां दे गेटिंग रेटल्ड आणि ह्या खातीर दे ट्रायिंग टू pick selectively some words from my speech yesterday, twist, turn and try to divert the focus of the people. जे मुद्द्याचेर आमी आयज हायलाइट केल्या पळय. But BJP is known master manipulator for असल्यो षडयंत्रां करप, प्रोपगंडा करप, रॉंग प्रोपगंडा आणि एक म्हणटा तो तांणी काल केलो. आमचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार जाणी एका सभेन रिगार्डिंग ड्युअल सिटीजनशिपाचेर जेन्ना ते उलयले तेन्ना बीजेपीन एज युजल पळय ते डॉक्टर करतात इल्लो व्हिडिओ काडप तो घालप आनी तातूंतल्यान सेन्सेशन करप आनी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करप. Without thought, and it is first reaction is they know that captain is surely winning, so that is why they want to make him a target now by filing cases. And this is the dirty game of the BJP, which are very famous for doing. File a case and let somebody drag and just bring allegations against people. One thing I want to tell you is that there are two parts in that. One is that he has made a statement about the constitution. Are there not BJP MPs who are trying to say that they will rewrite the constitution? We are hearing them statements in and out every day, where they are claiming that give us the number and we will amend the constitution, rewrite the constitution. What are they talking? Do you expect that a person who has served in the defense for the Navy will ever do such kind of things to be an anti-national or anti-constitution? Sandeep Tuekar, Manish Parab and Nikhil Jalmi for Goa 365. वास्को डबल ट्रॅकिंगाचे काम नेटान चालू आसतनाच मंगळारा शांतीनगर वाठारांत डबल ट्रॅकिंग काम चालू करतना पालसाण कोसळ्ळें. जेसीबी मशीनाचेर फातर पडले. लागसरच्या घरांचेय नुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकच दुखापत जावंक ना. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्कोन डबल ट्रॅकिंगाचे काम हे जोरान चालू आसा आनी हे डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालू आसतनाच आयज एक दोन घरां डॅमेज जाल्ली आसा कित्याक की जे घरांक ही वेकंट कर म्हणून नोटीसीस सर्व केल्ले रेल्वे ऑथॉरिटीन तीच घरां आयज खंय तरी जेन्ना बोल्डर्स सकयल देंवले कित्याक की जर डबल ट्रॅकिंग आनी एक ट्रॅक घालतले जाल्यार खंय तरी स्पेस जाय आनी स्पेस हे करतले जाल्यार दोंगरा मदीं जो खंय तरी जो स्पेस आहा तो खंय तरी वाडोवचो पडटलो. जेन्ना ही वाडयतले जाल्यार वयर जी दोंगराचेर जी घरां आहात ही खंय तरी आयज सकयल क्रॅक येयल्लो आसा आनी हे बोल्डर्स थोडे खंय तरी दवरले आसा आनी ह्याच खातीर लोकांक भिरायेचो वातावरण निर्माण जाल्लो आसा आनी लोक मागतात की जेन्ना हे डबल ट्रॅकाचें काम जातलें तेन्ना हेंच्यांनी लोकांची घरां सांबाळपाक जाय कित्याक की लोकांची घरांक डॅमेज जाली जाल्यार खंय तरी तांकां लुकसाण जातलें अशें तांचें म्हणणें आहा. त्या भायर हांगासले लोकल कावन्सिलर जे श्रद्धा महादेश शेटये हेंच्यांनी सांगलेलें आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीन खंय तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी तशेंच ह्या हातून कोणाकूच दुखापत जावं ना कित्याक की पयलींच नोटीस सर्व केल्ले कारणान हे घरान कोणूच रावनासले आनी ती खंय तरी घरां खाली आसली पण तरी आसतना रेल्वे ऑथॉरिटीन ही घरां सांबाळपाची गरज आसा. आता हे रेल्वेचे काम सगळ्यांक खबर आसा वर्स जाल्यार चालू आसा. जशें जशें ते हांगासर जे रेजिडेन्शियल एरिया कडेन पावत येयले न्हू तशें रेल्वेवाल्यांनी हांगासर जितली आसा पळय तांकां सांगलेलें की तुमी मातशें ह्या सायटीन आसा पळय ते खालीच दवरा. लास्ट एक म्हयन्या पयलीं सुद्दां जितले ह्या लेनीन आसा पळय तितले सगळ्यांक सांगलेलें की तुमी वेकेट करा कित्याक ते एक्चुली घरां ही सगळीं रेल्वेच्या झोनानूच पडटा. पूण ही जी तेकोन घरां आसा न्हू सारकी कडेक तांकां सांगलेलें खाली कर. एक लास्ट विकान कितें जालें लास्ट विकान थोड्याशा घरांनी जमनीक अशें क्रॅक येयल्ल्या भशेन जालें. सो परत एक 4 दीस पयलीं परत सगळ्यांक भोंवून रेल्वेवाल्यांनी सांगलें की तुमी खालीच दवरा कोण रावनाका सामानूय तुमी कांय दवरी नाका. काल आमचे MLA दाजी साळकर आनी आमी काल परत इन्स्पेक्शन केलें. काल आमी लायनीन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की हांगसून ते स्टॅच मेरेन जितलीं घरां आसा शक्यतो थंयसर कोणी रावचें न्हू. रेल्वेवाल्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. इवन तेंच्यांनी कोण रेंटाक रावता तांकां सांगलां की हाफ रेंट जाय जाल्यार आमी पे करता पूण तुमी खंय तरी दुसरे कडेन रावा अशें म्हणून कित्याक कोणाच्या जिवाक आमकां त्रास करपाचो ना. काम हे आनी 1 वर्स तरी अशें चलतलेंच पूण कोणाक त्रास जायनासतना हांव रेल्वेवाल्यां कडेन सुद्दां मागता की तेंच्यांनी लोकांक सांबाळून लोकांची घरां सांबाळून जाता तितलें काम करचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हायजिनाच्या काळात गोठ्यावरी घाण व्हांवपी नुस्तें मार्केट पळयलां तुमी. मुजरत केप्यां येयात.
भर नुस्त्या मार्केटांत गोठ्यांचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. तुमची भलायकी तुमच्याच हातात आसा असो बोर्ड थंय बरोवन लावपाक हरकत ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा हो केपेंचो गोठो आनी ह्या गोठ्यांक सद्याक जे लोक नुस्तें विकतात आनीक लोक हांगा घेवपाकूय येतात. ह्या गोठ्याची जी परिस्थिती आसा ही सामकी बिकट आसा. नुस्त्याचो गोठो म्हणल्यार जाता, ह्या नुस्त्याची गोठ्यांक केन्ना मनशाचो जीव वचत हें सांगूंक जायना. हो जो गोठो आसा ह्या गोठ्याचे चारय खांबे जे आसात हे खांबे सद्याक मोडपा आयले कडेन आसात, सकयल कळमेले कडेन आसात आनी हेजो परिणाम हांगा नुस्तीं विकता आनीक जे नुस्त्याक घेतात हेंकां निर्माण जाले कडेन आसा म्हूण तो धोको ही केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता. ह्या गोठ्यांक सद्याक लोक येता खरे पूण ते लोक आपल्याले जीव मुठी दिवन हांगा येतात आनी त्याच बरोबर हांगा जे लोक नुस्तें विकतात हेय जीव मुठी दिवन विकतात. कारण हांकां आपले पोट भरपाक जाय आनी हें पोट कशें भरतले जाल्यार जिवाची पर्व न करता सुद्दां हें पोट हांगा भरपाक जाय म्हणून हे आज हांगा नुस्तेकार येतात. आज आमी ह्याच नुस्तेकारां फुड्यान विचारून घेवया की तुमी कितले तेंप जाली ह्या नुस्त्याची गोठ्यांक तुमी नुस्तें विकता ते आनी त्याच बरोबर तेंचे कडेन जाणून घेवया की कितलो तेंप जालो आनी कित्या खातीर आसा. आता ऐकात तेंच्यो प्रतिक्रिया. जेंका जीव मुठीत धरून नुस्तें विकपाक बसचें पडटा, पोट भरपाक जाय म्हण तकले वयले पाखे पत्रे केन्ना घोव जायत सांगपाक जायना. तांकां आदार दिवपी लोखणाचे खांबेय कळमेल्यात. ऐकात तांचो भय. इतकी वर्ष कॅफे काढले आम्ही आणि ही उदो ना टॉयलेट ना काय ना आणि त्यातनं वारे येतं पत्र सुद्धा सोकार पडले त्यातनं सुद्धा येऊन आमची इन्क्वायरी घेईन ना. आम्ही कितले फाटी सांगताय आमचं यारो करणार ते आम्ही किती करपाक आम्ही कितकोन केस काढपाक हांगा इतले आमकां म्हणले 2 वर्ष रावाय आणि रेडी जातकीर मार्केटान तुमकां 3 वर्ष म्हणले अजून पर्यंत मार्केट ना काय ना. आता एक फाटी विचारपाक गेल्ले आम्ही विचारपाक गेले म्हणटकीर ते म्हणटाय मार्केट ना आम्ही किती करपाचें आणि तुमकां जाय म्हणटकीर ते आम्हाला बसपाक जाता म्हणटाय. म्हण हांगा पयलीं मार्केट थंय आसलो, न्यू बिल्डींग बांदलय ती बांदपा भशेन हे बिल्डींग जावपा भशेन हांगा शिफ्ट करता मागीर तुमकां 3 वर्स 1 वर्सा भशेन टायमींग 1 वर्स जाली 2 वर्सां 6 वर्स जाली तशेंच आसा. तशेंच एक उदो ना काय ना घरा कडेन पण हेची खामी सारखी आसात आंबे आमी सोंपली मोडोन गेला केन्ना पडत सांगूंक जायना. जायना आणि एक फाटी पत्र सुद्धा म्हाका तकलीचेर पडलं तेन्ना सुद्धा येवन कंप्लेंट केली इन्क्वायरी घेयना ना ते अब्बर रावले कोण येवन सुद्धा पळय मार्केटा इन्स्पेक्टर सांगले आपले सांगनाक म्हणटा आणि मार्केटा इन्स्पेक्टर सांगना म्हणटा आमी आनी कोणाक सांगपाचें. बाबा आनी काय ना हिंगा उदो ना लायट ना काय ना म्युन्सिपाल्टीन काय पळयना कितली सांगल्यार पळयता करता म्हणटा वयता इतलेच आनी काय ना. ते तुमकां मार्केट थंय आसलो न्हू? होय आसलो थिंगा विकताले आमी. हय आमकां दिता म्हूण सांगले मार्केट थिंगा आतां काय ना म्हणटा. आनी मागीर तुमी खंय बसपा म्हूण सांगता तर ते हांगा थोडे दीस बसया मागीर तुमकां ती मार्केट दिता म्हूण सांगले आतां काय ना म्हणटा. म्हूण मार्केट रेडी आसा न्हू तो? ना ती मार्केट काय ना सर ना त्या मार्केट म्हणजे ना थिंगा ना आसा म्हूण सांगताले आतां ना. म्हणटा आतां तुमी ना जाल्यार खंय बसता मागीर? आतां हूंय बसतले पोटारा हूंय रस्त्यार बसून पूण पोट भरची पडली न्हू. पत्र्या हें ना कितें दिसता तुका? तुमकां भंय दिसना हांगा? म्युन्सिपाल्टीन सारकें करपा जाय न्हू हांवें सांगलें त्या म्युन्सिपाल्टीचें न्हू सारकें करपाचें. पूण सारकें करना रिस्क तुमकां न्हू? रिस्क आमकां मार्केट कोण जाल्यार मागीर करतले सांग पोटा खातीर विको पडटा. आमच्या जोडकार आनी कोण जायना. आतां कितलो तेंप जालो तुमी नुस्तें विकता हांगा? 10 वर्स जालीं हांव पयलीं हांव आसतना मागीर हांगा येयला. पूण हांगा सोय सारकी ना तुमगेली? ना उदक काय ना आमकां. हय टॉयलेट बी आसा? मागीर तुमी सांगलें म्युन्सिपाल्टी बी? सांगलें रिक्वेस्ट केलें टॉयलेट बी ना टॉयलेट ना उदक तें करून रिक्वेस्ट केला म्हूण कांय जालें ना. काय ना करता काय ना. पण ते मार्केट बेगीन जावचें म्हण बेगीन जावचें ना बेगीन बसपा दिसून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोण गोंयच्या मेपार आसा काय ना काणकोणकारांक प्रश्न पडला. भलायकी सेवा ही मुळावी आनी अत्यावश्यक सेवा पूण तिवूय दिवपाक सरकाराक जड जाता. पेशंटांक ऑक्सिजन लायतात पूण सिलिंडर रिते. स्पेशलिस्ट ना
खंयचो दोतोर केन्ना येता कोणाकूच खबर ना. मुळावे उपचार जायनात, फुडें धाडटात. परिणाम पेशंट वाटेर मरतात. सगळो सावळो गोंधळ. पेशंट अनुभव सांगतात. ताचेर हांसप काय रडप तेंय कळना. पळयात देविदास गांवकराचो स्पेशल रिपोर्ट. हांगासर आनीक ताणें म्हाका ऑक्सिजन लायलो. ऑक्सिजन लायतकीर म्हाका वारो मेळटा तो लोक मेळना. हांवें डॉक्टरान कितें म्हाका वारो मेळना. तर ऑक्सिजन जाल्यार ऑक्सिजन ना, खाली सिलिंडरान म्हाका लायला. इतल्या लोक डॉक्टरांक आमच्या खबर ना बाबा पेशंटांक कोण भाशेन हें करचें न्ही. आनी हिंगा सुविधा येनाय ते भाशेन तुमी मातशें ह्या भाशेन करचें. आनी 24/7 हिंगा फिजिशियन दवरचो सो दॅट काणकोणकार मातशें तांचें जिवीत सर्वायव जातलें, नाजाल्यार जावचें ना. काणकोणच्या हॉस्पिटलांत ओरल फॅसिलिटी बऱ्यो मेळच्यो आनी काणकोणकारांक हेल्थाच्या बाबतींत सगळ्यो सुविधा हांगासर उपलब्ध जावच्यो देखून काणकोणकार जवळ 2007 ते 8 ह्या वर्सा साकून सातत्यान झगडत आसा. आनी काणकोणाची जी सोशल वेलफेअर कमिटी आसा ती कमिटी तर कितलीशेच फावटी तांच्यांनी पत्रव्यवहार केलो तरी पूण काणकोणकाराच्या पदराक कांयच मेळ्ळें ना. आयज तांच्यांनी परत काणकोणाक हॉस्पिटलाक भेट दिल्या आनीक परत तांच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की इमिजिएटली बेगिनान बेगीन सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी जे काणकोणकाराचे डिमांड आसा निदान ते मिडल लेवलाचे सुद्दां असल्या कोता येता ते तरी आमकां दिवचे अशें तांच्यांनी आयज डिमांड केल्लो आसा. ऑल्टरनेटीव डॉक्टर दिता म्हूण पळय आतां एज अ ऑल्टरनेट डॉक्टर म्हणजे कोण फिजिशियन, गायनेक आनी तुका पेडियाट्रीक. जाल्यार ते फिजिशियन जो पळय दीस आसता मांडे ते जाल्यार तो दोतोरूच ना. अरे बाबा तो दोतोर कित्याक येवंक ना कोणाक कांय खबर ना. लोक बाबडी येयल्ली ते प्रेग्नेंट वुमन आपले त्रास काडून हिंगा वळवळे काडटा. 12 रिपोर्ट येता डॉक्टर आज नॉट अवेलेबल. कित्याक लागून अशें घडटा? कोणूय ताका विचारता कितें बाबा तो कित्याक येवंक ना आनी कितें जाला म्हणून कांयच ना. आनी पेडिट्रिशियन आनी हे डॉक्टर कशे अवेलेबल जाताले? पेडियाट्रीक वॉर्ड आसलो तो वॉर्डूय भुरग्याचो वॉर्डून काबार करून उडयलो. आनीक थिंगा किडनी डायलिसीस युनीट केलें. डॉक्टर कोण आमचो किडनीचो आसलो तेजे आनी कितें तरी गव्हर्मेंटा मदें प्रॉब्लेम जावन तें बंद जालें आनी तो पेडियाट्रीक वॉर्ड यूज केलो. आतां त्या वॉर्डा भितर फिमेल धाडटा आनी मेल धाडटा जेंट्सा भितर. हें दुयेंस जावपाचें न्ही भुरग्यांक. जे भुरगे पळय इनोसंट भुरगें आसा ते भुरगे सीक पडटले न्ही. हें कशें ते पेडियाट्रीक वॉर्ड कित्याक आजून तयार जायना? कसलीं हिंगा कामां चलता आनी कितें चलता? कित्याक लागून चलता? आयज हॉस्पिटल आसा कोणा लागून आसा? आमचे खातीर आसा, पब्लिका खातीर आसा वो कितें? आमकां एक काणकोणकारांक कांयच खोजतच ना. काणकोणकारांची सेवा जावपाचीच ना वो कितें हें आमकां कळक जाय. आयज आमी 80,000 पॉप्युलेशन ओवर द वर्ल्ड इज द काणकोणाक आनी 40,000 वी आर वोटींग फॉर द इलेक्शना टायमार. जाल्यार इतलो आमचो पावर आसतना हे हॉस्पिटल कित्याक जायना तें आमकां गव्हर्मेंटान इन डिटेल दाखोवचें. अल्ट्रासावंड जे आसा, मिशनरी आसा, इक्विपमेंट पडले आसा. ते इक्विपमेंटाचेर आज आमकां आमी बारीकसाणेन कितले पावटी मारले कितले पावटी आमी मागले की आमकां रेडिओलॉजिस्ट दिवचो म्हणून. आयज पासून आमकां रेडिओलॉजिस्ट मेळना. कितलो टायम लागता एक रेडिओलॉजिस्ट काणकोणाक दिवपाक? आयज मोर दॅन म्हाकाच एक्सपिरियन्स आसा 7 वर्सां जालीं. दुसरें एक्सरे आमचे एक्सरे कोणा पळय कितें जालें जाल्यार एक्सरे कितें जालें एक्सरे काडटा. एक्सरे काडून कसलो फायदो? जेन्ना हिंगा तर पेडियाट्रीक डॉक्टर ना जाल्यार तो एक्सरे ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर ना जाल्यार एक्सरे काडून कसलो फायदो? तो मडगांव पावलो की पत्तो एक्सरे काड. हो जाता टायम वेस्ट. आनी जळूच तो ट्रेजिक एक्सिडेंट मेळ्ळो तो मनीस सारवार जावना जावपाक कारण कितें? हिंगा टायम वेस्ट चड जाता. धाडून दिता मडगांव हॉस्पिटल धाडून जाता मडगांव सावन आमकां पेंजीम धाडून जाता आनी लास्टाक आमकां कांयच ना. आमकां आमचो जो कोण मोगा आसा तो आमकां मेळना. तो आमकां मेळना आनी देर इज नो टायम टू सर्वायव. हो आमचो डिमांड आमच्या सरकारा मुखार आमी घालीत आसात. आमचे काणकोण हॉस्पिटलाची वेलफेअर कमिटी हाचे बरोबर आमी सदांच हाजीर आसा आनी आमचे डिमांड आमी घालीत आसा. पूण आयज लेगून आमचो डिमांड आमकां पास जायना. आयज काणकोण तालुकात केदो व्हडलो प्लस इतली पर्ज आसा प्लस मायग्रंट्स आसात आनी तांकां आमकां फावो ते हिंगा दोतोर नाय. फॉर एग्जाम्पल एक मनशाक हार्टाचें येयल्यार हांगा हाडप आनी ताका हिंगसान मडगांव धाडप. तो करमल घाटार मरता. कित्याक लागून? ताका फावो ते मेडिसीन पडना, दोतोर ना, ताका लागून तो मरता. दुसरें एक्सिडेंट जाले. एक्सिडेंट केस हिंगा येता. त्या एक्सिडेंट ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर ना, स्पेशलिस्ट ना, सर्जन ना म्हणल्यार कोता तुमी मडगांव धाडटात आनी तो मडगांव तो पावच्या आदीं तो मरता. कित्याक ताचें ब्लड वसत रावता. पयर एक केस जाल्ली तशीच एक्सिडेंट जावन तो मडगांव धाडटा लागून तो कबार जालो. तो हिंगाच ताका उपचार मेळ्ळो
जाल्यार ते आमकां बऱ्याक पडटा तो उरता आसलो सर्वायव जाता आसलो. तर असले हे आमच्या पेशंटाचेर लोकांचेर सरकार आलोवाल हाडटा, असले संकश्ट हाडटा ते कित्या खातीर आमकां कळना. आमी काणकोणाक गोंयच्या मॅपार ना काय दिसता अशें चोवपाक गेल्यार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज हनुमान जयंती. राज्यात मारुतीरायाच्या भाविकांनी व्हडा उमेदीन हनुमान जयंती मनयली. पळयात गोंयभरचे कांय खीण. लोकांची उपस्थिती म्हणल्यार आतां ह्या वाठारांत खंय तरी मारुती देवूळ नासलें, लोक सावड्डे वचपाक पडटाले नाल्यार मडगांव वताले. आतां लोक येवपाक स्टार्ट जाला, पूण येतात, खूब येतात. एवरी शेनवाराक एक 100-150 लोकांची उपस्थिती आसता. ओके, पण अजूनही लोकांक कळना देवूळ आसा. कोणाक कळना. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळटलें आनी हांव लोकां फुडें मागता की आमकां ह्या भायल्या वाठारांत एक सेवा देवा येवन हांगा दर्शन करपाक मेळटलें. तुम सगळ्यांनी हांगा येवचें. देवस्थान म्हणल्यार हनुमान देवस्थान वारखंडे कोर्टा आनी आयज आमचो हनुमान जयंतीचो कार्यक्रम आहा. खूब वर्सां जालीं आमी हो कार्यक्रम सेलिब्रेट करता.
आमी हांगसर चवळल्याक आमची हनुमान जयंती जाता ते आमी सगळे बायलो कितें करता सप्ता फुडें येवन दिवज पेटयता आमी हांगा 120 सुमार बायलो जाता आमचे देवाचे आमची हनुमान जयंती सुरवात जाल्यार जवळ जवळ 50 वर्सां कशी जाली आमची ल्हान भुरग्यांनी ती स्टार्ट केली. आमी हांगा हनुमान जयंती सुरवात केली. खरें म्हणल्यार पयलीं आमकां फायनान्स खूब प्रॉब्लेम जाताले पूण अशी आमी देणगी काडून गांवच्या लोकांनी देणगी काडून हो उत्सव सुरवात केलो. आमच्या ह्या मारुती देवळाक देवूळ बांदिल्ल्याक आज 32 वर्सां जाली आनी ही पालखी जी आमी करतात मारुतीची ताका 40 वर्सां वयर जावन गेली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. कारमोणा स्पोर्ट्स क्लबान राया स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. 3-1 अशा फरकान ही मॅच रंगली. दवर्ली पंचायत खेळामेळार ही सर्त जाली. दवर्ली पंचायत मैदानाचेर जाल्ले फुटबॉल मॅचीन कारमोणा स्पोर्ट्स क्लबान राया स्पोर्टिंग क्लबाक 3-1 अशा फरकान हारयलो आनी स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडिल्ले 15वे दवर्ली कपाच्या क्वॉर्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप दुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात उष्ण आणि दमट हवामान आसा. फुडले 5 दीस तापमान 30 डिग्री सेल्सियसच्या मध्याक पावतले. वाडिल्ले आर्द्रतायेक लागून तापमानात बदल जावपाक येता. फुडल्या 3 दिसांत आयएमडीन वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस शिवरतलो अशें म्हळां. बुधवारा चड करून निवळ मळब आसतले. चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. मातशे वारे येवन कांय प्रमाणात सुटका मेळटली पूण वाडिल्ल्या आर्द्रतायेक लागून गरमी वाडटली. भलायकेचे संभाव्य धोके टाळपा खातीर नागरिकांक सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो दिला. रातच्या वेळार तापमान सुमार 26 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवतले. बुधवारा नितळ मळब. बुधवारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बुधवार आनी बिरेस्तार पावसाची शक्यताय. सकाळी धाडटले हलके धुके. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.